दिवचल मालातल्या वन वाठारांतल्या न्हंयत एका मानवी सांगडो सापडला। या मानवी सांगड्याविशीं वेगवेगळे तर्क फुडें येवपाक लागल्यात। हो सांगाडो बेपत्ता आशिल्ल्यान वन गांवांतलो एका दादल्याचो आशिल्ल्याचो अदमास आसा, मात ताची आजून वळख पटूंक ना अशें पुलिसेन स्पश्ट केलां। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिवचल तालुक्यातल्या म्हावळिंगे कुडचिरे पंचायत वाठारात येवपी वन ह्या गांवांतले न्हंयेत शेनवारा सांजे एका मनशाचो सांगाडो मेळिल्लो आसा। ह्या सांगाड्या विशीं जेन्ना दिवचल पुलिसेक खबर मेळ्ळी तेन्ना दिवचल पुलिसेन उजो पालोवपी दळाच्या जवानां सयत घडणूक थळाचेर धांव मारली। उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान आनी थळाव्या लोकांचे मजतीन पुलिसेन हो जो सांगाडो आसा तो न्हंयेंतल्यान भायर काडलो। उपरांत पुलिसेन ह्या सांगाड्याचो पंचनामो करून तो पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्लो आसा। मजगती न्हंयेत जो मनशाचो सांगाडो मेळ्ळा तो घडये गांवांतल्यान बेपत्ता आशिल्ल्या नरेश सहदेव गांवकर उर्फ गुंडू हाचो आसूं येता असो एक अदमास गांवच्या लोकांनी उक्तायला। नरेश सहदेव गांवकर हो फाटलो म्हयनोभर गांवांतल्यान बेपत्ता आसा आनी ते विशीं पुलिसेन कागाळ लेगीत जाल्ली आसा। मजगती हे विशीं जेन्ना पुलिसे कडेन संपर्क केलो तेन्ना जो मन गांवांतले न्हंयेत जो सांगाडो मेळ्ळा ताची अजून वळख पटूंक ना। पोस्ट मॉर्टम आनी DNA टेस्टीचो अहवाल मेळ्ळे उपरांतूच हो जो सांगाडो मेळ्ळा तो नेमको कोणाचे ते स्पश्ट जातले अशें पुलिसेचें म्हणणें आसा। मजगती वन गांवांतले न्हंयेत जो सांगाडो मेळ्ळा त्या सांगाड्याक एक हात आनी एक पांय नाशिल्लो, देखून हो घातपाताचो प्रकार आसूं येता असो एक अदमास गांवच्या लोकांनी उक्तायला आनी तशी चर्चा लेगीत गांवभर सुरू आसा। पोस्ट मॉर्टम आनी DNA टेस्टीचो अहवाल आयले उपरांतूच हो जो सांगाडो मेळ्ळा त्या मनशाचो मृत्यू नेमको कसो जालो ते स्पश्ट जातले। हे विशीं वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।